लयराई संस्थानच्या वतीन लयराई देवस्थानच्या वतीन सगळ्या भाविकांक श्रद्धाळूंक नवरात्रेच्यो शुभेच्छा दिता। आज तुमकां खबर आसतली घटस्थापना जाल्ली आसा, तिसरो दीस आसा आनी त्या निमतान हांगासर भाविकांची अलर्ट गर्दी जाता। लोक असा काय ना ते जात्रे नंतर म्हाका दिसता नवरात्रांकूच हांगासर येतात आनी त्या नवरात्राच्या निमतान अनेक भावीक हांगासर तेंचे जे कितें हें आसा देणे आसा आंगवण आसा ती फेडटात आनी त्या प्रमाणे आतां घटस्थापने पासून आज पर्यंत खूबच गर्दी जाता, लोक येता। आमी अशी विनंती करता की लोकांनी देवीचे दर्शन घेवपाक सगळ्यांनी येवपाचें। आतां बऱ्या पैकी दर्शन जाता, ते जात्रेक मातशें प्रॉब्लेम जालें पूण आज तशी परिस्थिती ना, आज जाता। लोकांनी सगळ्यांनी येवचें आनी हांव देवी कडेन अशें मागतां की सगळ्या भाविकांक आयुश्य आरोग्य दिवचें, संपन्नता दिवची सगळ्यांक आनी सगळ्या गांवांत त्याच बरोबर गोंयांत एक प्रकारची शांतता प्रस्थापीत जावची अशें हांव देवी कडेन मागतां। आनी श्रद्धाळू भक्तांक विनंती करता की तेंच्यांनी आतां ह्या नवरात्रीच्या पार्श्वभुमीचेर आपणाचें हें करपाचें, येवपाचें, दर्शन घेवपाचें। तशेंच कितें आसा की नवरात्रां म्हणटकूच एक दुर्गेचो अवतार म्हणटा आमी, त्या प्रमाणे हांगासर ती देवी लयराई स्थानापन्न जाल्ली आसा घटस्थापने निमतान। आमकां हांगासर गांवांत वातावरण आसा पळय तें शांततेन जाल्लें आसूंक जाय आनी आमी आमचे आज न्ही पुरातन काळा पासून आमचे जाणटे बिणटे पळय आसा न्ही ते सुद्दां कितें आहा, घटस्थापना जाल्या नंतर गांव शांत आसचो सगळे कित्याक त्या निमतान घटस्थापना करच्या पयलीं ग्रामस्थ चौगुले म्हणटा ते देवीचे प्रसाद घेता देवी रवळनाथा कडेन तेच्या नंतर घटस्थापना जाता। ह्या कित्याक खातीर करता की घटस्थापनेचो उत्सव योग्य रित्या जावचो आनी त्याच बरोबर गांवाचें वातावरण नितळ आसचें, थंड आसचें आनी गांवांत गुण्या गोविंदान नाचचो हो तेच्या मागचो हेतू आसता। आतां आसा की तुमकां खबर आसतली जात्रेक जें घडलें अघटीत घडलें तें स्टॅम्पेडानुसार त्या प्रमाणे आमचे माननीय मुख्यमंत्री तेंच्यांनी आमकां तेन्ना आश्वासन दिलें आनी त्या दृश्टीनसून तेंच्यांनी तें काम जें तेंच्यांनी सांगलें रोड आसा पळय न्हू, हायट आसा ती हेच्या रोडाची RBL बँका कडेन ती कमी करता म्हणून, त्या प्रमाणे तेंच्यांनी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मनार घेवन एक कामूय जवळ सुरू केल्लें आसा। त्या प्रमाणे सर्वे करपाक येयल्ले तेन्ना पूण कंप्लीट प्रोसिजर न जाल्या कारणान तो पोस्टपोन जालो। म्हणून आमकां विश्वास आसा आनी गॅरंटी आसा की माननीय मुख्यमंत्री हे कंप्लीट जात्रे पयलीं आमचें काम कंप्लीट करतले आनी ते इतको आमचेर तेचेर विश्वास आसा आमचो। सगळ्यांक पयलीं म्हणजे नवरात्रीची परबी हांव उलयतां आनी आयज जी श्री लयराई देवीच्या दर्शनाक हांगा येयल्लो आसा शिरगांवां। आमी पळयता गांवांनी गोंयच्या गांवांनी आयज नवरात्री साजरी करता। देवीक बरें न्हेसयल्लें आसा, सगळे देवीचो पळयता प्रत्येक गांवांनी आनी कार्यक्रम हे प्रत्येक गांवांनी चालू आसा। सगळ्यांक एक उमेदीची गजाल म्हणजे आमी एकवटान ही आमचो जो देवीची दर्शनाक वयता जावं देवीचे कितें कार्यक्रम आसा ते कार्यक्रमाक वयता आनी अशेंच म्हाका दिसता गोंयभरांत आमी सगळे एकठांय रावपाची गरज आसा। एकचारान रावन जो दुश्टांचो नश्ट जो आसा, जो आमी नवदुर्गे देवीन दुश्टांचो नश्ट केल्लो तशेंच आमकां दुश्टांचो नश्ट करपाची गरज आसा आनी हेकाच लागून सगळे हांव मागता देवी कडेनूय मागता की आमच्या गोंयकारांक एक बरी समृद्धी दिवची, बरें राखण करची आनी फुडलीं जी पावलां आमी मारता ती पावलांय बरी भशेन जावची।